उस्कय आणि बस्तोडच्या तरणाट्यांनी स्वातंत्र्य दिसा निमतान गावात दुचाकीचेर मिरवणूक काढली। तरणाटी पिळगी हो देशाचो मुखेल फुडार आसा। तांच्यांनी देशाच्या भविष्या खातीर वावरूंक जाय तसो उपदेश तरणाट्यां मेरेन पावोवपाक ही रॅली आसली। RTX खातीर बस्तोडच्यान गौतम शिरोडकार। हॅपी इंडिपेंडन्स डे। आम्ही उस्कोयच्या आणि बोस्तोडच्या भुरगे मेळोन एक रॅली काढल्या महाराष्ट्रा केरी ह्या गांवांत, आणि आमी सगळ्यांनी मेळोन म्हणजे आमकां स्पॉन्सर बीन काय ना, आमी सगळ्यांनी मेळोन एकवटान हो इव्हेंट करपाचें चिंतला। आणि आमी हो इव्हेंट फर्स्ट टायम करता, फर्स्ट एडिशन, आणि आमकां हो कॅरी ऑनूय करपाचें आहा फुडल्या वर्सा। आमकां आनीक सपोर्ट जाय जाल्यार तुमच्या कडच्यान आनीक येवन सपोर्ट आमकां फुडल्या वर्सा करपाक वी आर ऑलवेज वेलकम डे ऑल। आमी आयज इंडिपेंडन्स डेचे 70 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आहा, तेका लागून आमी आयज सगळे भुरगे जो यूथ आहा, यंग यूथ आहा, तेंच्यांनी एकठांय जावन हांगा दाखयल्लें आहा की सगळे आमी एकवट आहा म्हणून। तेका लागून आमी आयज एक रॅली काडला बस्तोरा पंचायतीसून महाराष्ट्रान फुकेरी म्हणून एक जागो आहा थंय मरेन। तर ह्या रॅलीचे आमी अशें दाखोवंक सोदता की सगळे जाण जर एकठांय जाले जाल्यार एक स्ट्रेंथ तयार जातलो, आणि तेका लागून आमकां एक जे आमचे पॉलिटिकल लिडर्स बीन आहात तेंचो आमकां सपोर्ट जाय, आणि आमी तांकां सपोर्ट करूं शकता फुडें आमच्या गोंयांत बरें डेवलप करपा खातीर। आणि जसो पॉलिटिक्सांक यंग युथांचो स्ट्रेंथ जाय तसो आमी सगळे जाण एकठांय जातले तांकां हेल्प करपाक, आणि सगळ्यांनी मेळोन आमच्या गोंयांत सुदारपाचें आनी एक डेवलपमेंट करून एक आख्खे इंडियाचें नांव वयर काडूंक जाय। आनी अशें करपा खातीर आमकां नेक्स्ट टायमूय खूब व्हडलो सपोर्ट जाय भुरग्यांचो। आनी आतां इतलीं भुरगीं आहात, पूण नेक्स्ट टायम आमचो हो विश्वास आसा की हे पळोवन फुडल्या फावटी सुबेज भुरगीं येतलीं, आनी सगळे जाण वांगडा मेळून एक बरें काम करतले।